गणेश बेंझोप्लास्टातलो नाफ्ता बोटीत शिफ्ट करून भारताभायर व्हरतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान ताच्या ट्विटरावेल्यान कळीत केला. नाफ्ता व्हरूंक एमटी ग्लोबल पीक बोट एमपीटीच्या बर्थ नंबर 8 लागली आणि राती मेरेन डिस्चार्ज ऑपरेशन जाले. हे इतले सगळे आम्ही प्रयत्न केले आणि ओनली बिकॉज ऑफ कोर्ट इंटरव्हेन्शन आणि कोर्टाचे डायरेक्शन असल्या कारणान आयज आमकां कळून आयला की थंयसर ग्लोबल पीक म्हणून एक शीप लागली आणि आता ऑलरेडी आता तो सगळो कार्गो स्मूथली त्या शिपान खाली जाल्लो आणि म्हाका दिसता आयज सांजे मेरेन किंवा आयज राती मेरेन ती शीप परत वयतली. आनी ताका सांगूंक सोदता आमच्या मिनिस्टराचें नांव पिड्यार करपाचें न्ही तेणें की तेणें नाफ्ता हाडली ताका सॅक कोराय हें कोराय मिनिस्ट्री काडून उडय. हांव ताका सांगूंक सोदतां की हो कितलो हितून स्कॅमान हें आहा तो इनवॉल्व आहा तो. तेणें काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना 2010 तो एक हॉर्टिकल्चर स्कॅमान आहा तो जेन्ना चॅरमॅन आहलोलो आनी CM तेजो दिगंबर कामत आहलोलो त्या वखदार तेणें भाजी येताली ती भाजयेक तेणें गरीब लोकांक येताली ती भाजयेचेर तेणें स्कॅम केलो. आयज संकल्प आमोणकर जेन्ना आमच्या सगळ्यांचेर आरोप करता की हे सगळे नाटक आहा जाल्यार तेणी खंयच आपलो कावन्सिलर तेच्या बरोबर रावपी आणि तेणी अशा पद्दतीची जर शीप हाडपाक तेणी जर सपोर्ट केलो जाल्यार खरोखरच हे आयज आमच्या मुरगांवकारांक घातक आहा. असल्या पद्दतीन जर अशें जर एक पॉलिटिशियन ह्या पद्दतीन जर काम करपाक लागले जाल्यार हांकां मुरगांवच्या लोकांनी केन्नाच थारो दिवपाक जाय. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.